सरस प्रासर हांव सोमो करता आंचे पासत म्हजे पेल्यासे हांव मोग करता कित्याक दोड तो परमेतांसा बरो आन्सर मुक्त काफो ह्या मुखान शिवक आनी बरो हांव श्वारता आमेन. दुखीचे विधान तुझ्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजात म्हज्या पत्त्याचें हांव दूख करता आनी ते कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं चिंतेक्षा म्हाका फळ जाली पूण सट करून तुका बऱ्या आनी सरस प्रासर मोग फळ जाल्यार देवाक वातमान केलो देखून कल्पेच्या आदारान आनी मुखार पाता करना म्हूण आनी पत्त्याचे समय सुकतले म्हूण तिणेच्या समेच्या बड्यान बरी कपार हाडली नमांबरे कृपेंबरले सुंचे संगाता श्राय भितर तूं सदैव हस्ते फौज कुश्ती जेसो आपले समेची साकन नमांबरे कृपेंबरले सुंचे संगाता श्राय भितर तूं सदैव हस्ते फौज कुश्ती जेसो आणि दिवस पुतमनी जालो नमांबरे कृपेंबरले सुमचे संगाता श्रामित तूं सदैव हस्ते फौज कुश्ती जेसो भगवंती देवाचे मैं आमक सत्विनातिका क्रिस्ताच्या पासून प्रार्थया समया बड्या मृकबा दिल्यावी शब्दान क्रिस्ता मुशकला ताच्या कष्टाने कुसरली पुन्हा जीवन पवनच्या आनंदाक आमी पावशे तुजे कृपा आमच्या अंतस्करणाने वतून मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुन्या मरिकात आमेन. महिमा परमतानी पवित्र आत्म्या तशें आतां सदां सर्वता आमेन. महिमा परमतानी पवित्र आत्म्या तशें आतां सदां सर्वता महिमा परमतानी पवित्र आत्म्या तशें आतां सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या रचना सगळे छडाय म्हाका लाय तुजे म्हजे मोसवडाय म्हाका राग सांबाळ सगळे आमेन. ससना सोशली तांकां येसुन्या निरंतर प्रकाश संचय पाकोली समाधानांत विशय घेवन दी आमेन. अर्गामी सिवचे आमच्या CLCन बंगारोळच्या संदर्भी अर्गामी सिवचे सेबॅस्टियन फ्रांसिस डिसोजा सान पेद्रो वाडो अर्गामी सिवचे जल्मारिसाचे अनिल डिसोजा सान लुईस दुसरो वाडो अर्गामी सिवचे एफजीन डिसोजा रुझेरियो तिसरो अर्गामी सिवचे डील जेर्मी आनी अनिता मोंतेरो पवित काळजा वाडो अर्गामी सिवचे नवनीत आनी अनिता डिसोजा सा मायकल पयलो वाडो अर्गामी सिवचे आयरीन फ्लॉसी डिसोजा सांत आंतोन पयलो अर्गामी सिवचे विल्सन डिसोजा सेक्रेड हार्ट सिप्रियन डिसोजाच्या आत्म्या मिस्यूचे फ्लोरा डिसोजा होली क्रॉस वाडो जुआन रेगोच्या आत्म्या मिस्यूचे हेरी आनी जुलियट रेगो सान लुईस पयलो बोना आनी रिटा रेगोच्या आत्म्या मिस्यूचे हेरी आनी जुलियट रेगो सान लुईस पयलो
इग्नेशियस लासोजाच्या आत्म्या येसूंच्या कुटुंबाच्या संध्यानी इन्फंट जीसस वाडो दिव्या ज्योती डिसोजाच्या आत्म्या येसूंचे गिल्बर्ट डिसोजा सान तेरेस वाडो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावा बहिणीनो, वर्साच्या साद्या काळाचो चवथो आयतार आणि आयताराची देवस्तुती आज आमी संभ्रमता. आणि ह्या संदर्भी ह्या फिरगजेंत CLC क्रिस्तांव जिनियर समुदाय वा समाज आरामकन 50 वर्सां संपल्या. ह्या संदर्भी देवाक अर्गां जावनी आयचो संभ्रम आमी चलयता. ह्या फाटल्या 50 वर्सांनी CLC मुखांत जायतें बरेंपण ह्या फिरगजेच्या बोवारी जावनूच आसा. आनी हें सगळें करूंक देवानच आमकां आदार आनी कृपा दिल्या. जायत्यांचें बरें मन, जायत्याचें मुखेलपण, जायत्यांचो वावर सगळ्यांनी सांगाता मेळोन क्रिस्तांव पवित्र सभा, कॅथोलीक पवित्र सभा समाजा खातीर, बावरत्यां खातीर, क्रिस्तांव भाऊ भयणी खातीर कांय तरी करता म्हणलें फाटल्या 50 वर्सांनी ह्या फिरगजेंत अस्तित्वार आशिल्ल्या CLC मुखांतर दाखोवन दिलां. ह्या सर्व बऱ्या देण्या खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी असलो वावर आनीकी सदीत क्रियाळतरान करूंक उर्बेस्त सांदे, उर्बेस्त मुखेली मुखार येवं दी. आनी अशें आमच्या भावार्थीची परगटणी आमच्या वावरा मुखार जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. फेब्रुवारी म्हयन्याचो पयलो दीस हर एका म्हयन्याक पाप साहेब मागोवंक आमकां एक इरादो दिता. आनी ह्या म्हयन्याचो इरादो जावन आसा गूण जायनातले पिडे वरवीं कश्टांच्या भुरग्यांक फवती वैद्यकीय चिकित्सा आनी कुमोक मेळच्याक, तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक मेळच्याक आदार मेळोवंक मागोवंक बाब साहेबान उलो दिला. आमच्या DSCंती भुरग्यां बसो भेटोवन दिलें वरस. आनी गूण जायनातल्या पिडे वरवीं कश्टांच्या भुरग्यां बसत तांच्या कुटुंबां बसत मागया. तांकां वैद्यकीय चिकित्सा लाभोवन दी, कुमोक मेळोवन दी आनी सांगातास बरी भलायकी मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. आनी आयची वर्साच्या साद्या काळाच्या चवथ्या आयताराची देवस्तुती बागींची शिकवणो आमचे मुखार दवरता. आनी एका अर्थान बागी म्हळ्यार संतोश भरीत. संतोश भरीत कोण, खरो संतोश कोणा थंय आसा, खंयच्यात तो खरो संतोश मेळटा, कोण न्ही जाय की बागी. जें कितें मनीस संवसार बागी म्हण लेखता देवा मुखार ते बागी न्ही, बागार संवसार कितें निर्भागी म्हण लेखता तसले बागी म्हणून जेजू ह्या बागीची शिकवण आज आमचे मुखार दवरता. ह्या बागीच्या शिकवणे प्रमाणे जियोंक सोम्याची कृपा मागोवन आयचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. नितळ काळजान शुद्ध मनान हें बलिदान भेटोवच्याक आतां आमी आमकां साहित्य करया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपदवदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो होवरा अपराध. ह्या पासत म्हगे वचना संवकार बरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Sonia
करुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुझी भजन करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशाचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. झेफानिया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. देशांतल्या सगळ्या ल्हानवीक मनशांनो देवाच्यो आज्ञा पाळटल्यानो सरस्पराक सदा प्रामाणीकपण सदा ल्हानविकाय सदा. सरस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एकादा वेळार तुमकां आसरो मेळात. कित्याक हांव तुजे मदें एक ल्हानवीक आनी कल्पी पर्दा दवरतलो आनी इस्रायलांत उरल्यांत तीं सरस्पराच्या नांवांतय आसरो घेतालीं. वायट तीं करची नात, फटी मारची नात, कापाटी जीव तांच्या तोंडांत आसची ना. कोणायची भिरांत नासता तीं सरोवाक वेतालीं आनी विश्व घेतालीं. देवाचें उतर हें. देवाची पडोपकार. आपूण दुर्बोळी जाना हासाती बागी सर्गीचे रास्ताचे. आपूण दुर्बोळी जाना हासाती बागी सर्गीचे रास्ताचे. सर्वेस्पर सदाश विश्वास पुरतो अन्याय जाल्ल्यांक न्याय सोन दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो सांखल्यो तो तुटोवन उडयता. आपूण दुर्बळी सगळ्या आसाती बागी सगळीचे रास्ताचे. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडता. भगवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवी तो सांभाळता. आपूण दुर्बळी सगळ्या आसाती बागी सर्गीचे रास्ताचे. आपूण दुर्बळी सगळ्या आसाती बागी सर्गीचे रास्ताचे. सांव पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तुमकां देवाचें आपोवण लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचें मदें बुदवंत जायतें ना. समर्थीवंत वा कुलीवंती जायतें ना. तरी पूण जाणाऱ्यांक लजेक घालच्या संवसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडले. तशेंच बळवंतांक लजे घालच्याक संवसार आसक्त म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडले. तशेंच संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता ते नाश करचे खातीर संवसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण
लेखता तें देवाण विसलें. हाचे वरवीं कोणी मनशां देवाण हुजीर आपली वडवीक चिंतूंक आसात, कारण देवा वरवींच ते तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसात. ताणेंच ते जेजू क्रिस्ताक आमची जणवाई केलो. ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोमयाची वडवीक उलोव. देवाचें उद्दार हें देवाचे वडूंकार. संतोषाने उल्हास पावा, कित्याक सर्गार ओडले इनाम तुमकां तयार आसा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिष्य ताचे सरशी आयले. तो वळून तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे. रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी थान येतात ती कितली बागी ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाचे भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदणी भोगतात ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे. म्हजे पासत तुमकां आत्मान सोसूंक दगदणी भोगूंक आनी सर्व थरांची गटपा कर्ण तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचे उतर हे वतनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक ल्हान काणी हांव सुरवात करन नियाळ आराम करूंक कशी वागता. आमी जाणात काणयेंत मनजाती उलयतात, वस्तूय उलयतात. एक माजरा पील घरांत ताची शिमटी धरून पळयतालें आनी शिमटी धरच्या ताच्या प्रयत्नान तें रावंड रावंड घुंवतालें. शिमटी मेळनासली ताका. आनी देखून व्हडलें माजर जाणटें माजर आयलें आनी विचार लागलें, आरे पिलकाट्या, तूं काल्या तुजे शिमटी धरूंक प्रयत्न करताय. ताका तें पील म्हणा लागलें, म्हजो संतोश म्हज्या शिमटेर आसा आनी म्हजो संतोश धरूंक हांव पळयतां. म्हाका संतोश जायचे. ताका जाणटें माजर म्हणा लागलें, आरे तुजो संतोश तुज्या शिमट्यार आसा जाल्यार त्या शिमट्याक धरून प्रयत्न करनाका, ती तुका मेळची ना. तूं तुजी ड्युटी कर, तुजें काम कर. त्या जाल्यार तुजी शिमटी तुजो संतोश आसा म्हणटा तुज्या फाटल्यान ती येतली म्हणून. ही एक ल्हान काणी मोगाच्या भावा भयणीनो. आमचो संतोश खंयच्यात आसा गी म्हणून. आमची शिमटी खंयच्यात आसा तडे फावटी सांगचें आसा, म्हज्या शिमटेरपणी पांय दवरनाका, म्हणजे म्हज्या संतोशाक आडखळ करनाका, म्हज्या खुशयेक आडखळ करनाका. म्हणल्यार एका गर्विश्ट चिंतपान असलें उतर सांगिल्लें आमी आयकलां जावं पुरो.
आमचो संतोष खरो संतोष खंयच्यात आसता? गम्मात जेवच्यात, पियेवच्यात, पयशे करच्यांत, धनधर्मी आपणावच्यांत, आस्तबदी करच्यांत, भोंवडेंत खंयच्यात आमचो संतोष आसा? संवसार हातूंत सगळ्यांत संतोष आसा म्हणून ते विसरूंक प्रयत्न करता. गम्मा जेवचें, पियेवचें, आस्त बदीक धनधर्में पुंजावचें हें सगळें. पूण खाण जेवण गम्मात आसल्यारी जायत्यांक भलायकी ना. आस्त बदीक जायतें आसल्यारी जायत्यांक समाधान ना. एक व्हडलें घर रावलें रता आसा जाल्यार घरान मनशां ना, तें नितळ करची गत ना आनी घर खावंक येता म्हणटा हांव आमी. आनी ह्या रितीर संवसारी वस्तू आमकां निजाय की संतोष खरो संतोष दिनात म्हणलें आमी त्या मुखांत समजून घेवंक जाय. आनी देवान कितें विसलें? देवा सपोज जल्म जगातीर गद्दानाचो गोठो विसलो. ताणें साद्यांचें दुबल्यांचो सांगात सोदलो, तांचे सवय तो भोंवलो, पातक्यांची इश्टगात ताणें केली. शिकवण ताची सामान्य संगती विशांत अंतराळाची सुकणीं, गिरबुज्यो, माथ्याचे केस, शेतांतले तण, सांजे भितर बावन वेचिल्लीं फुलां, त्या विशांत साद्या संगती विशांत ताणें शिकयले शिवाय आधुनीक वैज्ञानीक प्रगतीच्या संगती विशांत, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विशांत, कंप्युटराच्या विशेष प्रगती मुखांतर, वैद्यकी सोदना मुखांतर, ह्या भूमंडळा विशांत तसली शिकवण जेजून केदींच दिल्ली ना. बगार जिनियेच्या साद्या साद्या संगती मुखांतर ताणें ताची शिकवण सगळींच्या राजाची बरी खबर परगटली. आनी तेंच आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांग पावलो सांगता, जाणाऱ्यांक लजेक घालच्याक संवसार पिशें म्हूण कितें लेखता तें विसलें. बळवंताक लजेक घालच्याक अस्खत कितें आसा तें ताणें विसलें. संवसार उत्तीम म्हूण कितें लेखता तें नाश करचे खातीर संवसार हीन कांयच न्ही उपकाराक पडनातलें तें विसलें. कांयच न्ही म्हूण लेखता तें विसलें. आनी अशें देवान विसल्यो संगती त्यो ल्हान संगती, नगण्य संगती, संवसार कितेंच न्ही म्हूण लेखता त्यो संगती आनी कुरिसी त्याच रितीर सोम्यान विसरलो. जुदेवांक एक नालिसाई आनी ग्रेकांक एक पिशेपण जावन आसलो कुरीस जेजून विसलो. आनी त्या मुखांतर खरी जाणवाय खंयसर आसा की म्हणून जेजून त्या कुर्सा मुखांतर आमकां दाखोवन दिलें. संवसार कितें उत्तीम म्हूण लेखता की देव तें कांयच करिना जावं पुरो. आनी देखून जेजू आज बागीची शिकवण आमकां दिता. आनी एका उतरान थोड्या ट्रान्सलेशनांनी थोड्या भासांनी इंग्लिशांत आनी त्या बागी म्हणल्यार शब्दाक हॅप्पी म्हणलो शब्द घाला. आनी निजाय की कोण हॅप्पी संतोष भरीत म्हणलें जेजू. देवा मुखार कोण जावन आसा हॅप्पी या संतोष भरीत या बागी म्हणलें जेजू ह्या बागीच्या शिकवणें दिता. बागी दुर्बळी, बागी रुदान करता ती, बागी सादी बळी, देवाची खुशी करतात ती, दया दाखयतात ती, नितळ मनाची समाधान हाडूंक वावुरतात ती, निती खातीर भुकेतात आनी तान येतात ती, दोगदणी भोगतात ती. पूण ही सगळीं संवसारा मुखार निर्भागी. कोण रडची कोण बागी म्हूण आमी काडटा, कोण दुबळी बागी म्हूण काडटा, कोण कश्ट भोगची दोगदणी भोगची कोणाक कोण तांकां बागी म्हूण लेखता, ती निर्भागी म्हणून संवसार लेखता. पूण जेजू तांकां सगळ्यांक बागी म्हणटा. आनी मनीस आसल्या बागींच्या एका परिस्थितीक वळख जाता. आमचे मदें कश्टांची नाना तरां कश्टांची मनशां आमी आसा. आमी दुबळीकायेंत आसा जावंक पुरो, आमी निती खातीर भुकेता तान येता जावंक पुरो, आमी दोगदणी भोगता जावंक पुरो. आनी देखून हें सगळें जर देवाचेर पातयेन दवरून आमी आमच्या जिवितांत सोंसलें जाल्यार आनी आमचें जिवीत आमी जियेलें जाल्यार देवा मुखार आमी खरेंच बागी. आनी त्या मुखांतर आमच्या जिविताची संपूर्णाय आमी जोडूंक शकता. हे 8 बागी म्हूण आसात पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, ती सादारण एका निसणीच्या 8 मेटां बरी. जर आमकां संपूर्णाय जायचे, जर आमकां देवान बसयलें दायज सगळें राज आमी जोडीचे, ह्या बागींच्या मेटांत आमी वयर आनी वयर सडाचे आनी संपूर्णाय आमी जोडूंक शकतल्या. अशें म्हणटा आसतना जेजूची शिकवण आमी आपात करची न्ही. दुर्बळे बागी म्हणटाना तर आमी काम करचें कित्याक, आमी जोडचें कित्याक? ताकाय पवित्र पुस्तक आमकां जबाब दिता. हे सगळें जें कितें ह्या बागेंत सांगलां की
त्या बागेंत संवसार कितें बागे लागता की त्या मुखांतर आमी संपूर्ण जोडूंक जाता. तो ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयिल्लो न्ही सासान जिवीत जोडूंक आमी कितें करीत जाय. जेजू म्हणालो तुजे कडेन कितें आसा वीक दुर्बळ्यांक दी आनी ये आनी म्हजो फाटलाव कर. आनी तो ग्रेस्त तरणाटो कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो म्हणटात. कित्याक संपूर्णाय जोडूंक ताका ताची ग्रेस काय आडखळ जाली. देखून संपूर्णाय जोडूंक जर संवसारांत कितें आमचे लागीं आसा तें जर आमकां आडखळ जाता जाल्यार आमी खरीच निर्भाग्य म्हूण आमी सांगत जाय. जेजून सासरीक जिवीत जोडूंक आशिल्ल्या तरणाट्याक तें उतर सांगलें मात्र न्ही. उपरांत जेजून एक त्या लाजाराची दुबळ्या लाजाराची आनी ग्रेस्त मनशाची वोपार सांगली आसा. आनी त्या ग्रेस्त मनशा विशयांत वोपारीन जेजू सांगता तो वळवळ्यांच्या सुवात्याक गेलो मेल्या उपरांत. कित्याक ताची ग्रेस काय ताका ती संपूर्ण दिवंक शकली ना. ग्रेस काय सासनीक जिवीत सर्गीचें राज ताका दिवंक शकलें ना. बागार यमकोंडाच्या वळवळ्याच्या जाग्याक तो गेलो म्हणून जेजू सांगता. देखून संवसार जें कितें बागी म्हूण लेखता तें आमी आमच्या लागीं आसा जाल्यार तें आमकां सर्गीच्या वाटेर आडखळ जावन वचो. आनी त्या खातीर आमी वावर करीत जाय. आमकां दिल्लें तें संवसारी बागीपण आमच्या आनी पेल्याच्या बरेपणाक गळसूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. आनी देखून पयलें जेजून सांगचें सोदां तुमी पयिल्लें देवाचें राज उपरांत हे सगळ्यो संगती तुमच्यो जातल्यो. आनी सर्गीचें राज पयलें म्हत्व आमी दिल्ल्या वेळार उरल्या संगतींकी आमी फावो त्या स्थानार दवरतले फावो त्या जाग्यार दवरतले. आनी पयलें आमी सोदीत जाय सरस्वताचो आसरो ताची सावळी ताचेर आमी होंदोन आसा जाय. जें कितें हे संवसार निर्भाग्य म्हूण लेखता की तांकां आसरो कोण तांकां देवूस दुबळ्यांक कोण आसरो कंती दुखीन आसलेल्यांक कोण आसरो रडतल्यांक कोण आसरो आखरेक देवूच तांचो आसरो. आनी देखून आमचो बरवसो आमची पातये न्ही आमी अखंड तरान देवाचेर दवरीत जाय. आनी देखून आयचे पयलें वर्साप जफानिया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें तातूंत आमी आयकलें सरस्पराक सोदा. आनी कशें सोदीत जाय प्रामाणीकपणान सोदा लानविकायेन सोदा खालतेपणान सोदा सरस्पराचो आसरो सोदचें बागींतल्या शिकवणेच्या वाटेन चलचें देवाचेरच होंदवून रावचें न्ही गर्वान रावचें. म्हज्या शिमटेर पांय दवरनाका म्हज्या संतोशाक आडखळ करनाका म्हजी खुशी करूंक म्हाका आडखळ जायनाका म्हणून तो गर्व दाखोवच्या बदलाक देवा मुखार आमी खालतीकायेन जियेवचें सादेपणान जियेवचें लानविकायेन जियेचें म्हणून आयचें पयलें वर्साप आनी आयची सगळी लितुर्जी देवस्तुती आमा समेस्तांक उलो दिता. दुसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या फिरगजेंत क्रिस्ती जिनियर समुदाय वा CLC ताचो 50 वर्सांचो जुबले ते आचरण करतात. 50 वर्सांनी जायती वर्ती 50 वर्सां आदींच ह्या फिरगजेंत हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे समजल्या प्रमाणे 11 जण युवक सांगाता येवन फिरगजेच्या समुदायाच्या पुयसभेच्या बरेपणाक सांगाता आयले आनी तांचे सगळे उपरांत उरले सगळे मेळ्ळे आनी CLC वाडोवनूच गेले. तांचे जे मुखार जावचीं कामां वाडोवनूच गेलीं. जायतीं बरीं कामां तांणी केलीं. गरजेवंतांक पावचें तसलीं कामां केलीं. जें आयच्या सुवातेन सांगल्या प्रमाणे संवसारा मुखार कोण निर्भाग्य आसात की तांकां आदार दिवची बरीं कामां तांणी जायतीं केलीं. आनी ह्या मुखांतर पवित्र सभेंत कितें मिसांव आसा तें तांणी केलें. पवित्र सभेंत फिरगजे म्हणटार विविध सोडॅलिटी आसात मेळ आसात संघटना आसात संचालनां आसात. हर एकाकी ताचो उद्देश म्हणल्यार आसा आनी त्या उद्देशा प्रमाणे तो वावर केल्ल्या वेळार सगळ्या पवित्र सभेचें कामून तो मुखार सोन वेता. जेजूचेंच मिसांव मुखार वेता. जेजूचें मिसांव जावन आसलें दुर्बळ्यांक वयर काडचें कंती दुर्बळ आसलेल्यांची दुखां पुसचीं आनी गरजेवंतांक पावचें आनी हो वावर फिरगजेंत आसच्या विविध मेळ सोडॅलिटी संघटना मुखार जाता. जावं SPP आसा कॅथोलीक सभा आसा स्त्रियांची सोडॅलिटी आसा ICYM आसा YCS आसा हे सगळीं तांकां ताचो म्हणलो एक ध्येय उद्देश म्हणल्यार आसा ते त्या प्रमाणे करता. आनी तशेंच CLCन फाटल्या 50 वर्सांनी पवित्र सभेच्या मिसांवांत आपलो हात मेळयला. जेजू क्रिस्ताच्या मिसांवांत हात मेळयला. देखून आमी आज देवाक अर्गां दिता. बरेपण जायचें जायत्यांक मुखेलपणाचो अवकाश मेळाचे जायत्यांक तांचे लागीं कांय आसलें वांटून गरजेवंता सोमें वांटून घेवच्याक संद्राप मेळाचे संदर्भ मेळाचे
आणि हे सगळे CLCन फाटल्या 50 वर्सांनी केलां म्हणलो एक संतोष आनी धदोसकाय आमकां आसा देखून आज आमी धन्य देवाक अर्गां दिवया. उर्बेस्त सांदे ह्या CLCन आसून तांणी वावर केला बरें मुखेलपण तांणी दिलां आनी असलो वावर मुखल्या वर्सांनी मुंदर जाय. आनी ह्या संदर्भार मोग्याच्या CLC सांद्याक हांवें दिवचो एक उलो. पवी सभेंत व्हडांचे CLC म्हणल्यार आसा, तरणाट्याचे CLC आसा, भुरग्यांचे CLC आसा आनी ह्या एका समुदायाचो ह्या CLCचो प्रमुख उद्देश काणेक म्हळ्यार भावार्थांत आनी आत्मीक जिवितांत आमी वाडचें. हर एकल्यान आपले प्रयत्न करीचे भावार्थ जिणें जियोवच्याक, आध्यात्मीक तरान आमी वाडच्याक. केदाळा वैयक्तीक तरान आमी भावार्थान वाडटा ओगी आमी कुटामूच आमचें त्या वाडावळीक फुडें हाडूंक शकतले हांव. आनी त्या मुखांतर फिरगजस भावार्थांत वाडटा, पविसभास भावार्थान वाडटा. जे कितें भावार्था प्रमाणे आमी वावर करता तो वावर सगळ्या पविसभेंत विस्तारता. हो वावरी ह्या CLC मुखार जावं दी म्हणून ह्या संदर्भेन मागया देवाक अर्गां दिवया आनी मुखले वर्सांय CLCक फळादायक जावं दी, जायत्यांक ह्या मुखांतर बरेंपण लाबोवन दी आनी पविसभेच्या पविसभे काल हो वावर निरंतर मुंदरून वचोन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. उबी रावन आमच्या भावार्थाची उसाळणी आमी करया. एकाच देवाक सतमंता सर्वगदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या ना दिसत्या सर्वोस्तोचो रचनार आनी एका सोमयान जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्फूर्तो सर्व काळा आदी बापातां सन्माला. देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उपसारलो बरो देव तो देवातां सन्माला. ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरी सोर वस्तू केल्यार आमा मनशां पासून आनी आमच्या सगळ्या पासून सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र वरवीं आमकां मरियेचे उदरी ताणें करून घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासून पंच काळ ताणें मारलो, ताणें कस म्हणून सोंसले आनी ताका नित्य केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजवाक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटेक शेवट आसचो आनी पवित्रात्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुताचो निपसाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रावाद्यावरून तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी देवदूतावरी स्थापलेले देवसभेक सतमंता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जिवनपणांत आनी ससनाच्या जिवितांत विश्वास रावता. मोगाच्या भावा भयणीनो, 50 वर्सां CLCची देवाक अर्गां दिवचो संदर्भ सांगात आसा. आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत ही देवान केल्लें बरेंपण नियाळून देवाक अर्गां दिता आसतना मुखलें जिविती देवाचेर होंदवून रावन जियोवंक आमकां गरजेचो आदार गरज तो आतां भावार्थांच्या प्रार्थनांत आमी मागून घेवया. पवी सभेन विविध रितींनी मुखेलपण घेवच्या पप्पा लियो गोवली बाप हेज्याक धार्मीक आनी लायक भाव भयणीक तुजे कृपेन भर. तांच्या मुखेलपणा मुखांत आमी भावार्थान तीर जावन भरोश्यान जियोवंक आदार दी म्हूण मागता. समाजांत मुखेलपण घेवच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी हेरांनी तांचो उद्दो तांची जबाबदारी लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरून तांची मौत उजवाडाय म्हूण मागता. विविध रितींनी चलवणी दूख अनुभव करून आसच्या भाव भयणीक तांच्या कश्टांत बऱ्या मनाच्या व्यक्ती मुखांत तांकां कुमक लाभोवंक देव आमकां प्रेरण दिवन दी म्हूण मागया. संवसारी संगतीचेर वंदन जिवीत ओगडावन आसच्या अमल मादक व्यसनांक वळख जाल्ल्यांक तांच्या बंदळेतावन सुटका दी आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांच्या जिणेंत कश्ट वा संतोष एकाच रितीन स्विकार करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. आमच्या दिसभर जिवितांत मेळचे अवकाश एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वापरून 8 बागेचे जीण जियोवंक
आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाला बापा, फाटल्या 50 वर्सां जावन ह्या समुदायाक सहकार दिल्ल्या सर आमच्या दानीचो उपकार आठयता हांव. तूं तांकां आनी तांच्या कुटुंबांक आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मागता हांव आमी देवादीन जाल्ल्या आमच्या डिरेक्टरांचो आनी देवादीन जाल्ल्या सर संध्याचो उडास काडटा हांव आनी तांच्या आत्म्यांक शांती दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी आजार जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी जेजूक आपणाक मोठ हेरांक जिवीत दिले प्रमाणे आमी आमकांच म्हणून पेल्याच्या जिणेंत आदार जायचे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पावनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा, तूं आमकां आमचो दिसपट्टो ग्रास लाभयताय. आमी मागल्ले प्रास सडी तूं आमकां दिताय. ह्या सत तुज्या बऱ्यापणा बसत आमी तुका दिन वाचता आनी परत भुरग्या सारक्या स्पिरितान तुज्या लागीं आमी मागलां तें आमकां लाभय म्हण आमी मागता. विशेश करून आयच्या दिसा ह्या फ्रिगेजन्सी CLCचो 50 वर्सांचो जुबले आचरण करता आसतना मुखले वर्सांय ह्या समुदायाक उर्बेसान वावर करूंक पयल्यान आपल्याच आत्मीक आनी भावार्थी जिविताचेर सुदारणा हाडूंक आनी अशें आमच्या कुटुंबांनी फिरगजेन समुदायान पवित्र सभेंत बदलावन हाडचें हातेरां तूं आमकां कर म्हण आमचे लागीं मागता. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. জীবিত
माझ्या बाबा बहिणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमे आमच्या त्या पोट सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा, आमी तुजी साखरां तुजे वेदीचेर दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सडवण आमकां लाभय. हें आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षावी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारां आनी सासराच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकार मर्यादांत जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगार. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good परगटुया.
आमच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेन आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो बरोबर करून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे परजडीत मुखामोळ पडयोंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार प्रिय देवाचे माये सांगाती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मता सगळ्याच देवांनी सर कडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनांदन ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आसता ये, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकवेलांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांणी पडोवंक दिवंक नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान केल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्याक तुमचे येवचें म्हाका फावो ना पूण त्या उसाक म्हाका भलायकी मेळटली.
सिंचा तुका आसार कसला कोसे मोका तुमसे किलिशिनी भगरगा सोम्या तुसाय मोका प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोडवणेच्या ह्या जेवणात तुझें जिवीत आमकां दिताय आनी ससनाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वडात वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आदल्या इतरची इस्मोर 34,850 रुपये तुमच्या उदाहरणाक देव बरें करूं. भोवभयणीनो, आयच्या ह्या आमच्या CLCच्या पंगरोत्सव संभ्रमा वेळार 50 वर्सां आज संभ्रमान आमी आचरण करता आसतना आयच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आमकां मिसाचें बलिदान भेटोवन शिकोणदायक शर्मो आमकां सांगला आमच्या दीसचे बिगार जराल भोव सादे भोव खालते आयसो वांजेल तांकां बरो संबंद जाल्ल्या बरी आसा. निरंतर मेहनत घालून CLC हांगासर क्रियाळ दवरल्या. हांगासर वस्तू संदे आसात पूण तांचे पैकी देवादीन जाल्ले संदे आसात तांचे वसोची आमी मागलां. त्या संदर्भी CLCक अभिनंदन हांव पाठयतां आनी मुखलीं वर्सांय फळां बरी जावं दी म्हणून हांव आशयतां. आनी आज आतां मिसा उपरांत आनी विशेश करून सांजेर आशिल्लें वेदी कार्य आनी हेर सगळीं संस्कृती आनी हेर कार्य यशस्वी जावं दी म्हणून हांव मागतां. तुमकां सर बरें मागतां. आनी ह्या संदर्भी म्हाका हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक अवकाश करून दिल्या बिगार बापांचो आनी CLC सान्याचो हांव प्रत्येक जाण उपकार बावरतां. हैदराबाद बिगारान येवच्या आयताराच्या हरगज दिसा विशयान सांगलें, एक मोमेंट विशयान सांगलें. म्हाकाय मेळ्ळा तो मोमेंट हाच्या पयलीं आयिल्ल्या वेळार. आमकां अशें फरगजें खंयचें कार्य केल्ल्या वेळार मोमेंट दितात उडासाची काणीक म्हणून. ते खस करून बरी बरी हाडटात पूण आमकां ती दवरूंक जागो ना तें बरा. दिसाय बाकी मस्तू मेळटात आमी खंयचीय दवरना ती. पूण फादर सिप्रियनान म्हाका दिल्लें तें मोमेंटो जें ताणें सांगलें रुखाडाचें जेजूचें कांट्याचो मुकुट आशिल्लें तें मुखामळ तें दिल्लें सोबीत आसा. हांव सदांच तेजेर दिश्ट घालतां आनी तें दिल्लें म्हाका खुशी आसा. तें मात दवरना. उरलें खंयचें मोमेंटो म्हजे कडेन नात. मस्त मेळ्ळ्या जाल्यार नात. एक बरें चिंता पद्र आटयलां. बरें याजाक तुमकां मेळ्ळ्यात. सिप्रियन केदाळे म्हजो एक अभिमानी. ताणें फिरगजेंत कसो वावर निजायकी म्हाका विजमीत करता. इतलो सुटसुडीत आसून तो म्हज्या की सिनियर इतलो सुटसुडीत आसून फिरगजेक जिवाळ दवरच्यांत मस्त वावर करता. आनी ह्या फिरगजेंत फाटल्या 6 वर्सांत हांव जायतो वावर जाला म्हणलें तुमीच जाणा. हांवें सांगची गरज ना. ह्या संदर्भी आनीक बाकी आशिल्ल्या वावरांक ताका आनी तुमकां समेस्तान बरें मागता. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकारान सर्व फिरगजेची योजना पंथाक पावोवन दी. सांगात आसपाक मेलवीन आसा तोय हुशार देखून सेमिनरींत आसतना ताका मुसल्या शिकपा खातीर रोमाक धाडिल्लो आनी भविश्या मुखारी ताका आनीक सडी शिकाप शिकोवंक जेसचे वडील धाडूंक पुरो. आनी असले बरे याजाक तुमकां मेळ्ळ्यात. तांचे बसोती मागा, आमचे बसोती मागा, तुमचे बसोती आमी मागता. तुमकां स्वर बरें मागता. देव बरें करूं. देवाचो आशिर्वाद जोडच्याक आमी उबे रावया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्पर देव तुमकां आशीर्वाद दिव आनी सांबाळू. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतेन वागो. दुलोबाय तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दी. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची पडुका. patronacie Magdy, San Sebastião do Macau. मुझे काय संदेशा मुझे काय घडले हांव तुझे लागीं हरेलीस हरे घडे देता तू म्हज्या कश्टांत समकारा काय तू म्हजो हात सेवा म्हणून देता तू वाटे कडेन पावसो वाटाव करता म्हजे कश्टाची स्पर्श करून तुजी म्हाका दी हांवें तुका म्हजे कडेन तुका देव काय ना म्हजो मोगाचो सांत सेबास्टियान म्हजी काय घडले हांव तुका म्हजो मोग आनी भक्तीपणान तुका आमेन. Nama mereka pemberi suci sangatlah serta tersebut ansih forth Yesus. Bagi temeri rasmi ada yang kati menekar ada yang sama najar yang बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.